AIFFाक सस्पेंड निर्णयांनी तिसऱ्या पक्षाचो अति हस्तक्षेपाचो AIFFाचेर फिफाचो ठपको ऑक्टोबरांतली अंडर 17 बायला फुटबॉल सर्त हुमकळी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात। दर वर्सा प्रमाण अंदूय पणजे महापालिकेचे अष्टमेचे फरयेक ताण, स्टॉलांची खिजिलां, 400 फॉर्मांतली वांटणी करतना 300 गायब, फेरीवाले तिडकले, निमाणे लाठीमार। फोंड्याकुट्टी स्वतंत्रताय दिसा भारताच्या तिरंगा वयर पाकिस्तानी कसो दिसपी झेंडो हुबोवपी गयाबुद्दीन अलीक जामिनार सोडलो। राष्ट्रप्रेमीच्या कागाळी उपरांत पुलीस एक्शन, क्रांती मैदानार निषेध। मडगांव कोंकण रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या मेंटेनन्साच्या कामात भ्रष्टाचार जाला आसत जाल्यार कारवाय जातली, काम जाल्या शिवाय PWD बिलां पास करूंकच शकना, मंत्र्याची जाप। सिद्धी नायकाच्या दुबावीत मरणाची केस क्लोजराच्या मार्गार, चौकशीत कसलेच ठोस पुरावे मेळूना, क्रायम ब्रांचीचो कोर्टामुखार क्लोजर रिपोर्टाची तयारी, एक्टिव्हिस्टांच्या तशेंच राजकीय आरोप तर्कांक विराम। रामनगर अनमोड रस्तो गेलो, गाडयांक डेड ट्रॅप, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार, 8 दिसां भितर रिपेर करिना जाल्यार थळाव्यांची गोंय बेळगांव हायवे आडावपाची शिटकावणी। चिखले 14 म्हयन्यांच्या चलयेचे खुनाचे चौकशी सुरू, खुनी आवय IPHBत एडमीट, पुलिसांनी घेतले आवय बापाचे स्टेटमेंट, फामील म्हणटा आवय आशिल्ली डिप्रेशनांत। आणि जम्मू काश्मीराच्या अनंतनागात ITBPच्या बसीक अपघात, 37 ITBP सुरक्षा कर्मचारी, दोगा पुलिसांक भरपी ही बस पडली न्हंयत, 7 जवान गेले जखमी इस्पितळांत।